येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पणजे तालिगांव बांबोळे म्हापशेच्या ओडिपीक अधिसुचोवणी. येवजणेचो मसुदो तयार करपाक दवरल्यात उक्त्यो. सल्लागारांचो आस्पाव आशिल्ली समिती करतले मसुदो तयार. पणजी मार्केटांत तिसरे माळयेर अडकून पडिल्ल्या पारव्याक जीवदान. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी करून दाखयली करामत. मोन्या जिवाक मेळोवन दिली नवी जीण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजे मार्केटांतल्या एका अपार्टमेंटाच्या तिसऱ्या माळयेर एका एसीच्या जाळयेक पारवो घुस्पून उरिल्लो. उजो पालोवपी दळाक खबर कळयतकच तांणी घडणूक थळार येवन कसलीच दुखापत करिनासतना पारव्याक सोडयलो. बिल्डिंगांनी वा झाडाचेर सुकणीं आडकून उरपाची ही पयलीच घडणूक न्हय. हाचे पयलीं कितलेशेच पक्षी आडकून पडिल्ल्यान तांकां मरण लेगीत आयल्या. कोणूय आसूं, जावं मनीस जावं मोनजात, आमकां फोन येतकीच आमी धांवतात अशें सांगपी आनी कसल्याय आकांताक पावपी उजो पालोवपी जवान एका इमर्जन्सी कॉलार एका पारव्याची सुटका करपाक धांवन आयले. तीन धांक कॉल येयली पिजन सिकर थर्ड फ्लोराचेर आनी आमकां कळ्ळें उपरांत सोमतेच टर्न केलो पळयता जाल्यार तो वयर शिरकला एसी कितें तरी ताका दोरो कितें आपलो हें ताका लागून तो शिरकलो. आमी मागीर सोमतें खूब पयलें कितें केलें तें आमकां गाडये सगळे आमकां तितले फास्ट करून मेळोना. चड टायम लागलो ट्राफीक लागून गाडी ताका रेस्क्यू केलो. पूण तुमच्या पयलीं रिएक्शन कितें आसलें सर जेन्ना तुमकां हे कॉल येयलो की आमचें रिएक्शन काय ना. आमी कोणूय आसूं लायफ न्ही आमी रेस्क्यू करपाक आमचें कामूच केलें. आमी थंय पिजन मनीस म्हणून काय ना. आमी पळयना आमी टर्न आमचो करता. आमी मनशाकूय तोच करता आनी एनिमलाकूय तोच टर्न करता. आमी तशें पळयना कोणाचें लायफ ते कोणाचें लायफ आसूं आमी रेस्क्यू आमी फर्स्ट इंटेंशन आसता आमचें सेव करपाचें लायफ. सुबह इधर से मैं गुजरा तो इधर हम लोग खड़ा था ना, देखा तो अटका था वो कबूतर. तो बाद में मैं वीडियो निकाल के फ्लैट वाले के पास में गया चाबी लेने के लिए. आपका फ्लैट का चाबी दे दो बोल के, तो मेरे को कोई नहीं थे. बाद में हम लोग एम्बुलेंस फोन करके सोचे तो बाद में किधर चले गए. बाद में आके कॉल किया हम लोग लेके. जान अटका था बोला तो कैसा है कबूतर का भी अपना भी जान एक ही है ना, इसी तरह से फाइबर को बुलाया था. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान सुभाशीश गोवेकार आनी सृष्टी आथानीकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे तालिगांव बांबोळे म्हापशेच्या ओडिपीक अधिसुचोवणी दिल्या. आतां येवजणेचो मसुदो तयार करपा खातीर त्यो उक्त्यो आसात. सल्लागारांचो आस्पाव आशिल्ली समिती तालिगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेराताच्या फुडारपणा खाला आसा. हो मसुदो तयार करतली. पळयात. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे आनी विरोधी पक्षाचो आदलो फुडारी आनी आतांचो भाजपाचो आमदार मायकल लोबो हांचे मदीं राजकी फूट पडल्या उपरांत पणजी तालिगांव बांबोळे आनी म्हापशां ओडिपीची येवजण बंद दवरली. पूण आयज जाल्ले टीसीपी बसके उपरांत ह्या परिणामा विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या, जाका लागून नव्या आउटलायन उदरगत येवजणेक वाट मेकळी जाल्या. आयज आमी बोर्ड मिटिंगेन जी डिसिजन घेतल्या त्या गोंयच्या हितान आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट आनी आमचे पेंजीम ओडिपी आनी तालिगांव ओडिपी बांबोलीम ओडिपी म्हापसा ओडिपी आमी सगळे ओपन करून नोटिफाय केल्ले आसा. आमचे चेअरमन ऑफ पेंजीम PDA मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हेचे नेतृत्व सकयल कन्सल्टंट बी अपॉयंट केले वयतले जे बोर्डान शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा. आनी दीज ODPs ऑलरेडी ओपन नाव फॉर ड्राफ्ट आनी ड्राफ्ट प्लॅन ते करून मागीर तेजे नंतर ऑब्जेक्शन सजेशनाक ते फुडें व्हरतले. आनी आमकां जाय आशिल्लें की एक टायम फ्रेमा भितर ह्यो सगळ्यो ड्राफ्ट ODP आनी ऑब्जेक्शन सजेशनाक प्लॅन्स रेडी करून ओपन हे करपाची गरज आहा. कारण डेव्हलपमेंट थारू शकना आनी डेव्हलपमेंट एक ऑनगोईंग प्रोसेस आहा. आनी त्याच बरोबर आमकां ओवरऑल लोकांचे जे डिमांड्स आसा लोकांचे जे सजेशन आसा ते इनकॉर्पोरेट करपाची गरज आसतली. पूण हे सगळे वीथ एक्सपर्ट एडवायस आनी वीथ कन्सल्टंट
आनी आमचे मॅडम जेनिफर मनसराचे नेतृत्व सकयल हे सगळे गोष्टी केले वयतले आनी चालू जाल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आहा की योग्य तरेचो प्लॅन जे पणजे शहराक आनी जे तालिगांव आसा पणजी शहर आसा त्याच बरोबर बांबोली म्हापसा हे सगळे एरियाज व्हेरी वेल कवर्ड जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांवच्या नव्या SGPDA होलसेल फिश मार्केटाचे काम चालू आसा पूण सद्याक हो वाठार बुरसो जाला. थंय नितळसाणीची गरज आसा. तात्पुरती खडी उडोवन चिकोल उणो करपाचो वावर चल्ला. मुखेल मार्केट ऑपरेशनल जालें काय हांगचे बुरशेपणाचो विशय सुटावो जातलो. SGPDAचो अध्यक्ष कृष्णदाजी साळकरान सांगलें. SGPDA अध्यक्ष कृष्णादाजी साळकारान अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन SGPDA होलसेल फिश मार्केटाचे नितळसाणेची पळोवणी केली. पुराय फिश मार्केटाचे नूतनीकरण वेगीच सुरू करतले. GSIDCन हे काम वेगे पुराय करून दितात अशें सांगला. ताजेर निर्णय घेतले अशें कृष्णादाजी साळकारान सांगले. आमी हाजेर भर दितात चड शिफ्टिंगाचेर. आतां तुमी पळयता की आमचो फाटल्या मार्केट आतां ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट जाला. आतां GSIDC कितें म्हणटा हो जो पार्ट आसा तो आमकां दियात सो आमकां फास्ट कंप्लिशन जातलें. मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो जेन्ना फूल मार्केट जेन्ना ऑपरेशनल जातलो तेन्ना हे सगळे प्रॉब्लेम आसा पळय अनहायजीन जाता हें जाता इतल्या वर्साचो प्रॉब्लेम हो कोणा ताजेर लक्ष घालून नाशिल्लें सो हो प्रॉब्लेम पर्सिस्ट जाला. इवन काल हांव CM कडेन उलयला मे बी नेक्स्ट वीक वी आर टेकिंग अ डिसिजन आमी थंय शिफ्ट करपाचें काय हांगाच येवटेन टेम्पररी आमी घालपाचें कित्याक थंय अरावंड 1 कोट ते 1.5 कोट रुपया थंय आमकां इन्वेस्ट करचो पडटा अरावंड 6 म्हयन्या खातीर. सो वेदर इट इज फिजिबल ना फिजिबल दॅट द ऑथॉरिटीज वील टेक अ डिसिजन. पूण आज आमी पळयलें की हांगा जी एरिया आसा हांगा नुस्तेकार येतकूच एकदां आपलो आयज हांगा उडयतात नुस्त्याची स्लरी जाता आनी रेबट जाता आनी तातूंत अनहायजीन कंडिशन्स खूब वाडटा. म्हणजे भायरूय बी आमी पळयतात की नुस्तेकार बसल्या ती नुस्तें आपलें विकून जालें की ती चल्ली पूण हांगा रेबट जायत जाता. सो आमी आज कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां की अरावंड विकानसून एकदां अशें उदक मारून खंय खंय स्लरी जाता थंय ग्रेनायट घालचो आनी करून अशें म्हणजे चड घाण दिसपाना. नुस्त्या मार्केट आसलो की तो घाण मातसो जातलोच पूण हे हांगा कितें जालां दीस इज नॉट डेवलप. ही फक्त आमी फक्त वयर खडी घालून आमी ते दीस काडटात म्हणटा तशें. सद्याक फिश मार्केटा कडेन पार्किंगेचोय प्रस्न आसा. ते विशीं पुलिसांक कळीत केला. हो प्रस्नय वेगळेच जाग्यार घालतले अशें कृष्णादाजी साळकारान सांगले. आतां भायर एक पार्किंगाचो इश्यू आसा थोडे लोक थंय फूल आपले हे पार्कूच केल्ले आसता गाडयो किंवा आमी पुलिसांक सांगला म्युन्सिपाल्टीकूय सांगला ते तो भाग म्युन्सिपाल्टी पळयता तो आमकां लागना पूण ते घालता आमचे. सो एक कॉर्डिनेशन करपाक आमी चिंतला. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. हर घर नल हर घर जल अशें कितेंशें सरकार सांगत आसता पूण ह्याच सरकारी पायपलायनींतल्यान कसले तरेचे उदक लोकांच्या घरांनी वता आनी लोक कसलें उदक पियेतात ते आयज आमी तुमकां दाखोवन दितात. सरकारी कारभार कशे गबाळे असतात ताची आनीक एक देख मांद्रे मेळ्ळ्या. मांद्र्यान नुस्तें मार्केटा वयले वटेन पियोवपाच्या उदकाचो वॉल सुटला. अजब म्हटल्यार कुशीकच पंप हावज आसा पूण तेतून सुको मूसय ना. उदकाचेर मात मूस बसतात कित्याक तर वाठार बुरसो जाला. लोक बुरशेपणां करतात. 1 आनी 2 न्हू 10-15 वर्सां जावन गेली. एका जाणट्यान दाखोवन दिली सरकारी उदकाची अवतिकाय. ह्या हय आतां आसा बांदला आतां ह्या 10 वर्सांक तर हय खेळटात तेतूंतल्यान तोंड धुतात पांय धुतात हगतात तेतूंत जुमतात झडेर हयसर हगलेत आनी काय आमच्यान तर बघूच जाता. ह्याच पाणी आमी घरा कडेन खातो. खाताना आमकां कंटाळो येता उगडास येता पूण करतलो काय सांग बघया. आमी आपलो बांयच्यान हातो घालता कुशीन पूण ह्या आसा भितूर कंटाळ एक घडकी आमी त्या बांयचा आपल्या आमच्या हाडटो. आमची बांय खावपाची आसात पूण ह्या असला लोकांनी खावपाचो न्हू. ह्या हो म्हाजो हिशोब बरा करता. मी खूबदां ती सांगला कोणाक पंचाक सांगलें हय पंचा मग ते करते खटपट म्हणून सांगले. तो रोजारीन तो क्रिश्चन आनी थंय जागा आहा त्या दुकानाच्या दारान तेचेर धाकणां बसटात घातलेला आहा. पाणी वयता हय ह्याच पाणी सगळ्यात ते आवळे कडेन ह्याच पाणी वयता. आवळे कडेन सगळं उगडा आसा आनी ते लोणे येयले पावसाचे काय तो भरान तेतूंत परत तो पाणी निसाळटा आनी खजूर जाता भितर. ह्या इतकें तांकां दाखय आनी कानार घाल काय. हय ते आयकाना कोण हयसर आतां रूम आसा तेंचो हो हो ते आयकाना. ते आवडे काय करतले तांकां कोण ह्या करता ते आपलं काम करता वयतात. तेंच्या आयकान मी सुद्दां सांगले ना कित्याक ते तात्पुरते न्हू. हय
हांगासरल्या लोकांचो डिमांड आसा की हे बेगींतल्या बेगीन हांगासर एक तर बॅरिकेड तरी घालपाची, नाजाल्यार कितें तरी उपाय तरी करपाचो, जेणे करून हे लोक आतां नुस्त्याक सकयल येता ते हात धुवपाक वयर येता, ते नुस्तेंकारणी आहा ते बी हांगाच पाटले बी धुता बी अशें आयकूंक येता. ते बेगींतल्या बेगीन सारकें करचें. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामोलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. साश्टीच्या सहाय्यक वेंचणूक नोंदणी कार्यालयान जोड मामलेदार कार्यालयाच्या जोड पालवान दक्षिण गोंयच्या विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करपाच्या हेतान गोंय वेंचणूक पोस्ट 1987 ते 2022 ह्या विशयाचेर जिल्लो पावण्यार प्रश्नमाची सर्त घडोवन हाडली. 22 हायर सेकंडरींतल्या वट्ट 44 विद्यार्थ्यांनी हे सर्तींत वांटो घेतलो. मडगांवच्या मथानी सल्दाना प्रशासकी संकुलात ही सर्त जाली. पळयात. District level higher secondary quiz competition goes to Loyola Higher Secondary Madgaon. Please come. हो जो म्हयनो आसा नोव्हेंबर म्हयनो तो आमी इलेक्टोरल रोल समरी इलेक्टोरल रोल व्हेरिफिकेशन डिविजन्स म्हणटात आणि त्या म्हयन्यान आमी आमचो अवेरनेस क्रिएट करतात अंडर स्वीप एक्टिविटीज आणि आमी सगळ्या कॉलेजीन स्कुलांक बीन हातून कवर करतात कित्याक ईच कॉलेज एंड स्कुलान जे हायर सेकंडरी आसा आनी 11वी 12वी आसा थंय आमी इलेक्ट्रोल लिटरसी क्लब सुरू केल्ले आसा. तांकां आमी एक्टिवेट करपाक आनी अवेरनेस क्रिएट करपाक हांगा एक 20 स्कुलांनी भाग घेतिल्लो आसा आनी क्वीज कॉम्पिटिशन सावथ गोवा कलेक्ट्रेटान हांगा घडोवन हाडिल्लें आसा आनी ह्या हाका आमकां खूब प्रतिसाद मेळ्ळो आनी भुरग्यांनी इलेक्शन रिलेटेड आनी तांचे अथॉरिटीजांचे विशीं आन्सरां दिवन ह्या हाका बरोच सपोर्ट केलो. ताजे खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. ह्या सप्तकाच्या अखेरेक कांय वाठारांनी हवामान सुकें आनी गरम उरतलें, जाल्यार कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. कांय कडेन घोग्यांनी पावस पडूं येता. 28 तारीख मेरेन पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मारुया एक नदर आयच्या हवामानाचेर. राज्यांत पावस पडपाचो आसलो तरी गरमी वाडटली. फाटल्या कांय सप्तकांत 20 डिग्रीच्या सकयल आशिल्लें उणें तापमान ह्या सप्तकांत वट पडिल्ल्यान वाडला. मळब नितळ जाल्ल्या उपरांत परतून हवामान थंड जावं येता, जाल्यार शेनवारा धुकें पडटलें. प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. दर्यादेग वाठारांत हवामानाची खाशेली शिटकावणी नाशिल्ल्यान बोट धन्यांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 28 तारखे मेरेन हलको पावस. शेनवारा कांय वाठारांनी धुकें. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.